नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक 2001चे जनगणने प्रमाण गोंयांत अनुसूचित जमातीचो आंकडो आसलो 566. उपरांत 2003 वर्सा अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फुडारपणा खाला कायदो संशोधन करून गोंयच्या गावडा कुणबी आणि वेळीप समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवंक दिलो. हाचे उपरांत गोंयच्या अनुसूचित जमातीचो आंकडो वाडून 1,49,000 म्हळ्यार 2001चे लोकसंख्येचो जवळ 10% जालो. गोंयचो अनुसूचित जमातीचो आंकडो 1.74% आणि ताचे खातीर एक मतदारसंघ राखीव आसा. हेका लागून अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी नेट धरपाक लागली. वेगवेगळ्या अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी आपापल्या परीन यत्न चालूच दवरले. कट टू मे 2023. मे 2023 अनुसूचित जमातीच्या 16 संघटनांनी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब ह्या नावाखाला एकवटीत येऊन एक थाराव पास केलो आणि तांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार 2024 लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशें सांगले. उत्तर गोंयांत 78,000 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1,00,000 मतदार आसात आणि आमची मागणी हलक्यात घेव नाका अशी सुचोवणी तांच्यांनी सरकाराक दिली. उपरांत अनुसूचित जमातीच्या शिष्टमंडळांनी केंद्रीय सरकाराक निवेदनां दिली पूण कांयच ठोस निर्णय जावंक ना. फेब्रुवारी 2024 गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या आमदारांनी खासदार श्रीपाद नायक आणि मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या सयत केंद्रीय सरकाराक परत एक फावट निवेदन दिले. मात हे उपरांत देखील सरकारान तांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना. 3 मार्चा सावन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब पणजेच्या आझाद मैदानाचेर साखळी उपोशणाक बसले. 6 मार्चाक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हे ह्या उपोशणकर्त्यांक वचून मेळ्ळे आणि तुमची मागणी रोखडीच पुराय जातली अशें आश्वासन दिलें. 7 मार्चाक जाल्ले केंद्रीय मंडळाचे बसके उपरांत मंत्री पियुष गोयल हांणी मंत्रिमंडळात रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब बिल 2024 परत एक फावट सांगता हे नाव मातशें लक्षात दवरात. रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब बिल 2024 मान्यताय दिली आणि हे वरवीं 2027च्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक अनुसूचित जमातीक 2011च्या जनगणनेनुसार आरक्षण मेळटले अशें सांगले. हे बिल कितें आसा तें मातशें समजून घेवया. हे बिल वेंचणूक आयोगाक डिलिमिटेशन ऑफ पार्लमेंटरी अँड असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर्डर 2008 संशोधन करून अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपाचो अधिकार दिता. म्हणजे हे बिल जेन्ना पार्लमेंटरीन पास जातले त्याच्या उपरांत हे इलेक्शन कमिशनाक एक अधिकार दिता की 2008तले जे बिल आसा तातूंत संशोधन करपा खातीर आनी ताचे उपरांत डिलिमिटेशन करपा खातीर. मात उपोशणकर्त्यांनी आमची मागणी 4 मतदारसंघाक आरक्षणाची अधिसुचोवणी दिवची किंवा जाहीर करची अशी आसली अशें म्हळें. जे बिल पास केला ते बिल लोकसभेत पास जावन कायदो जावंक जाय आणि ताका बरोच वेळ वतलो. 10 मार्चाक बसका घेवन आंदोलन कशें मुखार व्हरपाचें हे आमी मागीर थारायतले अशें तांणी सांगलें.